स्वयंपूर्ण गांव संपन्न गोंय हे सपन खरे करपाक गोयच्या ग्रामीण वाठारांक घटाय दिवप गरजेची आसा म्हण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान म्हळां. कोविड-19 महामारीक लागून जे लॉकडावन केल्ले त्या खातीर सगळ्या लोकांचे जिवीत विस्कळीत जाल्ले आसा. तांच्या दिसपट्ट्या जिणेंतल्या कामांक आडखळी आयल्यात. गोयच्या अर्थवेवस्थेची पुराय चाकां सेवा आनी पर्यटनार चड अवलंबून आशिल्लीं ती सद्याक घसरपाक लागल्यात. सरकारा सामकार सद्याक व्हड आव्हान आसा. कितें तरी नाविन्य हाडपाचें जेणे करून ग्रामीण अर्थवेवस्थेचेर पयलीं लक्ष दिवपाक जाय. उच्च शिक्षण संचालनालय आनी जी-पार्डान स्वयंपूर्ण गोंयाविशीं सर्वे केल्ली. मे-जून म्हयन्यांत गोंयच्या 25 महाविद्यालयांनी 191 पंचायतींनी सर्वे केल्ली. राज्य कार्यकारी समितीन अभ्यास करपाक सुचोवणी दिल्ली. कोर टीमीन अहवालाचो मसुदो एकठांय करून 14 ऑगस्ट 2020 दिसा मुखेलमंत्र्या सामकार सादर केल्लो. ग्रामपंचायतीक सक्षम करून एक स्वावलंबी घटक करपाक ह्या मोहिमेत लक्ष दिल्ले आसा. स्वयंपूर्ण गांव संपन्न गोंय हाचेर लक्ष मुख्य केंद्रीत केल्ले. 18 सप्टेंबर 2020 दिसा जी-पार्ड आनी डीएचईन कृती येवजण आनी अहवालाची अंमलबजावणी करपाचें धोरण क्षेत्रीय विश्लेशणाचेर आदारीत सादर केल्लें. हाचे प्रत्यक्षात काम गांधी जयंती सावन म्हळ्यार 2 ऑक्टोबरा सावन सुरू जातलें. पयल्या टप्प्यात ही 25 महाविद्यालयां 40 ग्रामपंचायतीची ही मोहीम डिसेंबरांत राबयतले. गोंय मुक्ती दिसा निमतान 19 डिसेंबर 2020 दिसा सावन फुडले वर्सभर स्वयंपूर्णतेच्यो वेगवेगळ्यो कार्यावळी राबोवन गोंयकारांक वांटेकार करून उदरगतीची मोख गांठपाचो निश्चय राज्य सरकारान केला अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्यांनी दिल्या. स्वयंपूर्ण गांव संपन्न गोंय मोहिमे खातीर आमदार, मंत्री आनी हेर लोकप्रतिनिधी तशेंच सरकारी अधिकारी कर्मचाऱ्यांची भूमिका निर्णायक थारतली. ताका लागून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या धोरणा प्रमाण राज्यांतल्या सरकारी अधिकाऱ्यांक कर्मयोगी जावन तांकां गांवगिऱ्या वाठारांत वचून उदरगतीचे मोहिमेंत देवपाचो निश्चय मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केला. आत्मनिर्भर भारत हाच्या सकयल स्वयंपूर्ण गोवा हो कन्सेप्ट आमच्या कॅबिनेट मिनिस्ट्रीन सगळ्या कॅबिनेटाक आमी दाखयलो. जो सर्वे डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन डीएचई आणि जी-पार्ड या दोन्ही संस्थांनी मेळून म्हणजे 191 ग्रामपंचायत आणि 14 म्युनिसिपालिटीज हांचो जो बेसिक सर्वे केल्लो आणि आत्मनिर्भर भारत हाच्या अंतर्गत स्वयंपूर्ण गोवा जो आम्ही 2 ऑक्टोबरांतल्यान प्रोजेक्ट फुल फ्लेज पुराय गोंयांत सुरू करता. ह्या प्रोजेक्टाची ऑलरेडी पयलो म्हणजे जो बेसिक सर्वे करप हो पार्ट कंप्लीट जाला. तेजो ट्रेनिंग पार्ट आमच्या वेगवेगळ्या ऑफिसर्सांक सुरू आसा. इन शॉर्ट सगळे गव्हर्नमेंट ऑफिसर्स हे लोकांक सेवा दिवपा खातीर गांवांनी वयतले. 2 तारखेच्यान पुराय वर्सभर ह्या प्रोजेक्टाचेर सरकार काम करतले. तेजे प्रेझेंटेशन आज आमी आमच्या कॅबिनेट मिनिस्ट्रीन दिले. सगळ्यांनी ताका एप्रुवलूय दिले. गो एड म्हणून सांगलो तेंच्यांनी प्रोजेक्टाक आपापले वेगवेगळ्यो आयडियासूय सजेस्ट केले आणि 2 तारखेच्यान आत्मनिर्भर भारत हाच्या अंतर्गत स्वयंपूर्ण गोवा हो प्रोजेक्ट पुराय गोंयांत आमी सुरू करतले. ताजे म्हजो कोऑर्डिनेटर बाब गौरीश ताका सांगता की तेजे ई प्रेझेंटेशन जे आसा ते तुमकां सगळ्यांक धाडून दिवचे. आमी कशा पद्दतीत करतले काम एक्झॅक्टली तुमकां धाडून दितलो. बाप ऑफिसर्स वतले की मंत्री एमएलए वतले गांवांनी? मंत्री एमएलए जर आसात गांवांनी आता हाच्या फुडें ऑफिसरूय वयतले. म्हणजे आमकां स्वयंपूर्ण गोवा जेन्ना करपाक जाय की तो गांव हो स्वयंपूर्ण जावपाक जाय. तो गांव जर स्वयंपूर्ण जातलो आसत जाल्यार बेसिक नेसेसिटी कितें ती आमकां सोदून काडपाक जाय.